फाटल्या म्हयन्यान मार्चाच्या 17 तारखेक माना पिलेना हांगासर रावपी एका नुस्तेकाराच्या घरात मध्यरात्री काही अज्ञात चोरटे आसा हे चोरट्यांच्या हातीन आयर्न रॉड तसेच सुरयेचो वापर करून या नुस्तेकाराच्या घरात जबरदस्ती घुसून तांकां धमकोवन त्यांच्या घरात आशिल्ले काही भांगर तर तसेच काही कॅश जे रुपये आशिल्ले ते चोरून हे काही अज्ञात चोरटे आशिल्ले ते थंयच्यान फरार जाले। जेन्ना ही खबर पर्वरी पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना ह्या डकेती केसी फाटल्यान पर्वरी पुलिसांनी आपली चौकशी सुरवात केली। या डकेती केसी फाटल्यान आतां मेरेन पुलिसांनी 6 अक्युजांक अरेस्ट केल्ले आणि हे 6 अक्यूज सध्या ज्युडिशियल कस्टडीत आसात। तर आयज अशी खबर कळटा की पर्वरी पुलिसांक परत एकदा यश मेळिल्लें आसा आणि ह्या डकेती केसी फाटल्यान 7वो अक्यूज जाचें नांव आसा मिथिलेश यादव हो 24 वर्साचो भुरगो रावपी म्हापसा कामुर्ले हांगासरलो। जेन्ना ह्या डकेती केसी फाटल्यान हो अक्यूज जेन्ना ह्या नुस्तेकाराच्या घरात जेन्ना चोरी करून तो त्या थंयच्या जाग्या वयल्यान जेन्ना फरार जालो तेन्ना हो अक्यूज गोंयच्यान पोवन खंय तरी बेंगलोर रावलो आणि एका रेंटाच्या रुमान तो थंय रावतालो। जेन्ना पर्वरी पुलीस ह्या अक्यूजाची शोधाशोध करताली तेन्ना एक तांकां लीड मेळ्ळी की हो जो अक्यूज आसा हो बेंगलोर खंय तरी रावला आणि तेन्ना तेंच्यांनी पर्वरी पुलिसांनी आपली एक टीम तयार केली। गोंयच्यान ते काल बेंगलोर गेले आणि ह्या अक्यूजाक थंयच्यान डिटेन करून सध्या गोंयांत हाडलेले आसा। लिगल फॉर्मेलिटीज करून मेडिकल एग्जामिनेशन करून ताका आयज म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आणि ताका 5 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा। सध्या मेरेन ह्या डकेती केसी फाटल्यान 7 आरोपींक सध्या पर्वरी पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा। ह्या डकेती केसी फाटल्यान 2 बायल मनशां तर 5 दादले मनशां सध्या ह्या डकेती केसी फाटल्यान इन्वॉल्व आशिल्ले। जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया पर्वरी पुलिसां कडल्यान की ह्या डकेती केसी फाटल्यान आनी कितले चोरट्यांचो समावेश आसतलो पळय तो। ह्या केसी फाटल्यान जितली इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन पावतली तितली इन्फॉर्मेशन आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।